रोटेट जाऊ हां सगळ्या गोंयकारांक खबर आसा आयज आमचे गोंयची जी असेंब्ली आसा तितून आमचे सेशन चल्ला. हे असेंब्ली सेशनाक आयज 2 दीस जाता. आयज दुसरो दीस चालू आसा. काल 1 दीस जालो, आयज दुसरो दीस, फाल्यां लास्ट डे आसा, तिसरो दीस. लास्ट 2019 सालान आमी एक कोवो बिल ड्राफ्ट करून हे 40 आमदारांक दिल्ले. आमच्या गोंयान जे आमचे नीज गोंयकार आसा, पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन जे आसा, ते गोंयकारांचो हक्क राखपाक लागून, तांकां एक आयडेंटिटी दिवपाक लागून, लिगल आयडेंटिटी दिवपाक लागून आमी हो कायदो तयार केल्लो, पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन बिल म्हणून. त्या बिलान आमी हे 40 आमदारांक सांगलेले की गोंयकार कोण, तुमी जे तुमच्या भाशणांत गोंयकार 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 जे करता, गोंयकारांक लागून डेव्हलपमेंट, गोंयकारांची उदरगत म्हणून जे उलयता पळय, ते गोंयकार कोण ते तुमी डिफायन करा म्हणून. कित्याक आमकां एक तुमी 15 वर्सां 10 वर्सांचे जे रेजिडंट सर्टिफिकेटी तुमी दितात ते आमकां मान्य ना. आनी तेका लागून आमी पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन कोण तो डिफायन केल्लो. तितून आमी क्लियर कट घातलेले 20 डिसेंबर 1961, 28 डिसेंबर 1961 ह्या दिसा पयलीं गोंयांत कोणाचो आवय ना जाल्यार बापूय, आजो ना जाल्यार आजी जन्माक येयल्ली आनी जाल्यार कोण ती रावतानी, आनी तेजी जी फॅमिली आतां आसा तांकांच गोंयकार म्हणून डिफायन करपाचें म्हणून. आनी तितून आमी थोडे डिमांड्स घातलेले. भितर पयलो डिमांड आमचो आसलो 100% गव्हर्नमेंट जॉब फॉर पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन ओन्ली. दुसरो आमचो डिमांड आसलो 80% प्रायव्हेट जॉब टू पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन ओन्ली. तिसरो डिमांड आसलो 100% कॉम्युनिदाद लँड टू पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन ओन्ली. चौथो आमचो डिमांड आसलो 100% हाऊसिंग बोर्ड प्रोजेक्ट्स एंड प्लॉट्स टू पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन ओन्ली. पांचवो आमचो डिमांड आसलो 100% गव्हर्नमेंट स्कीम, गव्हर्नमेंट लोन्स टू पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन ओन्ली. आणि लास्ट आमचो डिमांड आसलो 100% गव्हर्नमेंट लायसन्सीस, टुरिझम लायसन्सीस, गव्हर्नमेंट टेंडर्स टू पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन ओन्ली. हे आमी डिमांड इतल्याक लागून घातलेले की आमच्या गोंयान आयज गोंयकारांक म्हणटा ते कांयच राखून दवरलेले ना सरकारान. 60 वर्सां जाली लिबरेट जाले आमी. कितले सरकार येयले, कितले सरकार गेले, कितले राजकारणी येयले, कितले गेले, कितले मेले, पूण तेंच्यांनी गोंयकारांक गोंयान राखपाक लागून एक कायदो सुद्धा करूंक ना. तेंच्यांनी गोंयकारांक राखपाक लागून एक असेंब्लीन बिल पास करूंक ना. हे असेंब्लीन इतले दीस जितले फावट असेंब्ली जाल्या ते असेंब्लीनी फक्त आनी फक्त हे मायग्रंटांक पास करपाक कायदे पास करतात. फक्त भायल्या लोकांक सपोर्ट करपाक कायदे पास करतात. 16B जाले. आता तुम्ही लेटेस्ट जे पळयलात, घरां लिगलायज करपाची, घरांक हाऊस नंबर दिवपाची, इलिगल घरांक हे जो कायदो करता भितर गोंयकारांक काय बेनिफिट जावपाचो ना. हे पंच, सरपंच आनी जे आयज पॉलिटिकल थोडे दलाल जाल्ले आसात ते मायग्रंटांकडे वयतले आनी तेंची घरां पयलीं तांकां घर नंबर दितले, झोपडपट्टे सगळे रेग्युलरायज करतले आनी गोंयकारांक फोंडान घालतले आनी काय ना. हेच कायदो ते करता. आता आमी 40 आमदारांक हे कायदो करपाक 2 वर्सां जाली. आता तेच्या उपरांत ऑलमोस्ट 7 असेंब्ली जाले, पूण हे उलोवपाक रेडी ना. आयज आमी प्रेस कॉन्फरन्स इतल्याक लागून आमी पयलीं घेवपाचे आसले, पूण आमी चिंतले की हे जे आमदार आसा ते उलयता काय ना, गोंयकारांक लागून उलयता काय ना आमकां पळोवपाक जाय आसलें. आता काल ते उलोवंक ना, आयजूय अजून मेरेन ते उलोवंक ना. सो आमी तांकां रिमाइंड करपाक आयज प्रेस कॉन्फरन्स घेता की फाल्यां तुमच्या कडेन एक दीस आसा, तुम्ही पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन हे बिल, हो कायदो तुम्ही असेंब्लीन डिस्कस करून पास करपाक जाय. तुमच्या फुड्यान आयज ही सगळी लेटरां दिसता, ही सगळी जी लेटरां आहा, ही सगळी लेटरां आमच्या भुरग्यांनी जेन्ना पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन आमी बिलाचे पोगो बिल घेवन दारादारान डोर टू डोर करताले, अवेरनेस करताले, तेन्ना लोकांनी हेचेर सिग्नेचर मारले. सीएमाक लेटर आसा हेचेर. ह्या लेटराचेर इतलेंच बरयलां, आवर रायट्स लेटर टू गोवा चीफ मिनिस्टर. सो our rights of job, land and businesses are taken away by migrants in Goa because there is no law or bill in Goa Assembly which defines Goans, these Goikas, and protect our rights.
we are on the verge of losing our identity and existence in our own land. I request you to kindly pass the Pogo bill by revolutionary goals in the assembly and protect our rights in our own land. आणि लोकांनी सिग्नेचर मारले. Each and every signature ही प्रत्येक फॅमिलीन एका घरान एकट्याची सिग्नेचर आम्ही घेतल्या. अशी सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमचे जेन्ना डोर टू डोर कॅम्पेन चलताले कोविडाच्या पयलीं, कोविड जाले तेन्ना बंद जाले, तेन्ना हे सगळे सिग्नेचरी मारले. हितून एक पासून सिग्नेचर फेक ना. नॉट अ सिंगल सिग्नेचर. एव्हरी सिग्नेचर गोंयकाराकडे आम्ही 20 मिनिटां 25 मिनिटां अर्दे वर 1 वर पासून बसून लोकांक जेन्ना कायदो आम्ही समजयलो तेन्ना लोकांनी सिग्नेचर मारले. हितून बीजेपीचे लोक पासून आसा, काँग्रेसचे पासून लोक आसा, सगळ्या पॉलिटिकल पार्टीचे लोक आसा जे आयज ह्या पॉलिटिकल पार्ट्यांक भिटलेले आसा, ह्या पॉलिटिशियनांक भिटलेले आसा. तेंच्यांनी आमकां हे पोगो बिल पास जावपाक जाय, ह्या सरकारान पास करपाक जाय म्हणून ही सगळी लेटरां दिल्या. ही सगळी लेटरां फाल्यां आमी व्हरून असेंब्लीन दितले. हजारांनी लेटरां आसा ही. हितून आनीकूय लेटरां आसा जी आमच्या कडेन येवपाची आसा. आमचे प्रॉब्लेम जालो फक्त की आमचे मॅक्झिमम टीम्स आमचे सध्या 70 वाळपय धारबांदोड्या त्या कामांनी बिजी आसा फ्लड रिलीफाक लागून. तेका लागून आमकां सगळी लेटर कलेक्ट करपाक मेळूंक ना. आनीकूय लेटर आहा ती फाल्यां सकाळी येतली. ती सगळी लेटर पावल्या उपरांत आमी लोकांची, गोंयकारांची मेसेज, नीज गोंयकारांक जे पोगो बिल जाय, जे बिल जो कायदो असेंब्लीन जाय तेचे लेटर व्हरून आमी ह्या सीएमाक दितले. कित्याक पोगो बिल काडून तेंच्यांनी डस्टबिनान मारला. आतां ह्या लोकांनी जे सायन मारून दिला ते लेटर तो डस्टबिनान मारता काय ना आमकां पळोवपाक जाय. 60 वर्सां जाली तरी जर आमकां गोंयकारांक जर आमच्या गोंयांत जर जॉब मेळना, एक सादो रावपाक जर एक घर मेळना, एक सादो धंदो करतलो जाल्यार एक लायसन्स मेळना, एक गव्हर्नमेंटाचो कॉन्ट्रॅक्ट मेळना, जाल्यार हो गोंयचो सरकार आमकां जाय तरी कित्याक? हे आमदारांनी फक्त हे पोगो बिल पास करपाचे कारण इतलेच की आमदारांनी जे पॉलिटिकल वोट बँक म्हणून दवरलेले आसा, एव्हरी कॉन्स्टिट्युएन्सीन मोर दॅन 3000 ही मायग्रंट वोट बँक जाल्ली आसा. इट गोज अप टू 10 to 12,000. ही वोट बँक आयज आमच्या चेडवांचेर रेप करता, आमच्या चेडवांचेर हात घालता, आमच्या बिझनेसाचेर हात घातला तेंच्यांनी, आमचे कॉम्युनिटीचे जागे चोरलेले आसा, आमची आडनाव, आमची सरनेमांच चोरलेली आसा, आमची आयडेंटिटी चोरलेली आसा आणि गोंयचो कल्चर सगळो पाड घातलेलो आसा. गोंयचे एनवायरमेंट टोटल डिस्ट्रॉय करून दवरलेले आसा. ह्या भायल्या लोकांक एकोमोडेट करपाक आयज आमचे हिल कटिंग जाता, आमचे लँड फिलिंग जाता आणि आमचो कॉम्युनार लँड जे प्लॅटो आसले पळय ते सगळे काबार करून उडयले. आयज ह्या विशयाचेर एकटो आमदार उलयना. विजय सरदेसाय व्हडले व्हडले गजाली मारता गोंयकारपणाचे. हेणे अजून गोंयकार म्हणून डिफायन करूंक ना. हेची बायल फातोड्डा कॉन्स्टिट्युएन्सीन एका मायग्रंटाक वोटर म्हणून आपूण सायन मारता, वळखता म्हणून एक्नॉलेज करता. हो दिगंबर कामत आयज व्हडले व्हडले गजाली उलयता गोंय साल्वार करपाचे. आनी मोती डोंगराचेर आख्खी इल्लीगल वोटिंग कार्ड म्हणून क्रिमिनल्स क्रिएट केल्ले आसा जे मडगांव वयता वयता लोकांक शूट करतात. फाटी मर्डर जाल्लो मडगांव. ह्या नवीन बुदीन जी लोकांची घरां आयज गोंयकारांक बेनिफीट म्हणून सांगता, गोंयकारांक बिल जाय पोगो बिल. तुम्ही गोंयकारांची घराची रेग्युलरायज करपाचे गजाली तुम्ही गोंयकारांचे करपाचे ना. तुम्ही जर करतल्यार फक्त मायग्रंटांचे करतल्यार तूं सांगता तुजो टॅक्स येतलो म्हणून. टॅक्साचो पयसो आयज तो जो कोण इल्लीगल मायग्रंट घर बांदता तेणी जागो विकतो घेवंक ना, तेणी सेल्डीप करूंक ना, तेणी टीसीपीक पयशे भरूंक ना, तेणी पंचायतीन पयशे भरूंक ना. तेका तुम्ही आयज तुम्ही लिगलायज करपाक सोदता, तेंका तुम्ही एवॉर्ड दिवपाक सोदतात. तुम्ही आयज खरें म्हटल्यार गोंयकारांचो सर्वे काडपाक जाय. कोण कोण गोंयकार आसा आनी हो कायदो जर तुम्ही करता जाल्यार तो फक्त आनी फक्त गोंयकारांकूच बेनिफीट जावपाक जाय. जे भूमिपुत्र आसा, जे आमचे नीज गोंयकार आसा, नेटिव्ह गोवन्स आसा, पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन, तेंकाच बेनिफीट जावपाक जाय. पूण जायना. आमच्या सरकाराकडे एक कायदो हांव गोंयकारांक एक सांगपाक सोदता. 60 वर्सां जाली तरी आमच्या सरकारान गोंयकारांक लागून, गोंयकारांक ह्या गोंयच्या जमनीचेर प्रोटेक्ट करपाक लागून एक कायदो करूंक ना. आणि तेका लागून हे पोगो बिल घेऊन आम्ही दारादारार गेले, गांवागांवांनी मिटींग घेतले. कोविडाक लागून ते स्टॉप जाल्ले, पूण हे आता परते चालू जातले. आमकां आमच्या गोंयकारांचो हक्क घेवन दिवपाक जाय. हो सरकार जर हे बिल फाल्यांची लास्ट असेंब्ली, फाल्यांचो लास्ट डे आसा, फाल्यां जर हे बिल टेबल करिनात आनी पास करिनात जाल्यार 40 आमदार मायग्रंट सपोर्टर म्हणून प्रूव्ह जातले. 40 आमदार फक्त भायल्या लोकांचे जे वोट बँक आसा, जे क्रिमिनल एक्टिविटीज आसा, जे इलिगलिटीज आसा, गोंयांत जे रेप जाता, मर्डर जाता, मारामारी जाता, तेका सगळ्यांक हे सपोर्ट करता, हे प्रूव्ह जातले.
अजून मेरेन तेंच्यांनी प्रूव्ह केला, पण फाल्यां एक दीस तेंकां लास्ट चान्स आसा आनी हे गोंयकारांनी जे सिग्नेचर मारले हे गोंयकारांचे सगळ्यांचे सिग्नेचर तेंच्याकडे पावतले, सीएमा कडेन पावतले. आता सीएमान डिसायड करपाक जाय की तेका नीज गोंयकार जाय काय तेचे जे भायल्यान कर्नाटकाच्यान हुबळीच्यान आनी खंयच्यान युपी बिहारच्यान येयलात आनी गोंयची कल्चर पार्ट घातलात, गोंयच्यो जमनी चोरलात, गोंयच्या चेडवांचे रेप करतात. आतां तूं पयला कंटिन्युअस रातचे आतां 2 दीस जाले रेप जातात आनी सीएम स्टेटमेंट दिता की चोडवांनी रातची भोंवपाची न्हू खंय. अरे तू सीएम कितें? तू आतां तुम्ही 2012 पासून तुम्ही गोंयांत आसात, सध्या तुमचे बिचांचेर सर्वेलन्स कॅमेराज ना, इंटरनॅशनल टुरिस्ट डेस्टिनेशन आहे आनी तुम्ही सांगता चोडवांक 7च्या आत घरात म्हणून. लॉज दिसपाक जाय सीएमाक एक स्टेटमेंट करताना. आयज आमी गव्हर्नमेंटाक टॅक्स पे करता आमकां प्रोटेक्शनाक लागून, आमच्या चोडवांक, आमच्या बायलांक, आमच्या भुरग्यांक आनी आमकां प्रोटेक्शन दिवपाक लागून. ते प्रोटेक्शनाचे पयसो तुम्ही करता कितें? तो खंय वयता? आयज आमचे जालें, फाल्यां टुरिस्ट कोण तरी येतलो, फाल्यां त्या टुरिस्टाक तूं हाडयतलो, टुरिस्टाक तू सांगतलो, टुरिस्टाच्या आवय बापायक सांगतलो तुझ्या भुरग्यांक गोंयांत धाड नाका म्हणून, रातची बिचार रावं नाका म्हणून. खंय तरी तुम्ही बरयला थंय. तुम्ही जर सीएमाक जर इतलेंच पडला आनी हे बाबू आजगांवकर टुरिझम मिनिस्टर तुमकां जर इतलेंच पडला, जर तुमचे बीच सेफ ना, प्लीज कोणाक तरी कॉन्ट्रॅक्ट दिया. तुम्ही भायल्यांकूच दितले ते भायल्याक जाल्यार भायल्याक दिया. त्या कॉन्ट्रॅक्टाचेर तुम्ही एक पाटी मारा, एक प्लेट करा, एक व्हडलो बोर्ड करा आनी बरया की 7 जाल्या उपरांत बिचार वचपाचे ना. वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर युअर सेफ्टी. फाल्यां तुमचे रेप जालो, तुमचे मर्डर जालो जाल्यार गोवा गव्हर्नमेंट अँड टुरिझम मिनिस्टर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल म्हणून तुम्ही एक पाटी मारा. असेंब्लीन फक्त नाटकां चालल्या आनी कांयच ना. तू मार हांव रडटा, तू मार हांव रडटा. गोंयकारांक जाय तो एक कायदो हे पास करिनात, गोंयकारांक जाय ते एक बिल पास करिनात, गोंयकारांक जाय ते एक रुपयाचे कांयच पास करिनात असेंब्लीन. एक गोंयकार कोण तो डिफायन करिनात. 10 वर्सां, 15 वर्सां, 5 वर्सांचे काडटा तुम्ही रेजिडन्स सर्टिफिकेट दितात, तांकां गोंयकार करतात. आता बेणावलीचो एक रेप जालो तो कोण तरी म्हणटा, कोण तरी माने काय कोण तरी गव्हर्नमेंट सर्वंट खंय तो. आता ते मायग्रंटाक तुम्ही गव्हर्नमेंट सर्वंट केलो, तेणी येवन हांगा गोंयच्या चेडवाचेर रेप केलो. आयज आमच्या चोडवा बायलांनी भोंवपाचेच ना. आमी हे केन्नाच्यान सांगताय, लोकांक कळपाक जाय, गोंयकारांक कळपाक जाय की हे जे आमदार आपल्या चोडवा भुरग्यांक सेफ्टी दवरून हा पुलीस प्रोटेक्शन सगळें दिता, पूण आमच्या चोडवा बायलांक आवय कोण प्रोटेक्शन दितलो? फाल्यां तुमची भुरगीं फाल्यां बिचार जर वचोंक शकना, तुमची भुरगीं जर फाल्यां देवळांत पब्लीक प्लेसीचेर वचोंक शकना आनी हो सीएम हो इनकेपेबल, इनएफिशियंट हो प्रमोद सावंत स्टेटमेंट दिता की आवय बापायन भुरग्यांची रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाची म्हणून, जाल्यार तुका सीएम तरी कित्याक केला? तुका होम मिनिस्टर कित्याक केला? लास्टाचे 6 ते 7 महिने तुमचे उरला. कितली लूट मारपाची लूट मारा. 2022 रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो सरकार येतलो तो येतलो, कित्याक हे जे लोकांचो जो कॉन्फिडन्स आसा, हे लोकांचो जो ट्रस्ट आसा, विश्वास आसा आमचेर, आनी हे जे बिलाक लागून जो लोकांचो सपोर्ट आहा तो चड व्हडलो आसा. सो प्लीज सगळ्या आमदारांक डिमांड करता, तुमकां जर गोंयकारांचे पडला, तुमची जर गोंयकारांचे गजाली खरेंच जर तुमकां उलोवपाक जाय, गोंयकारांचे हित जाय, गोंयकारांचे डेव्हलपमेंट जाय, गोंयकारांक जर प्रोटेक्ट करपाक जाय जाल्यार पर्सन ऑफ बोर्न ओरिजीन कोण तो डिफायन करा. आमची कट ऑफ डेट 1961 आसा. तुमकां मान्य आसा ना ते कितें ते तुमी असेंब्लीन सांगा. लोकांक क्लियर जावनी 2022 कोणाक बोर्ड मारपाचें ते. जर तुमी हे उलयनात जाल्यार सगळ्या लोकांक क्लियर जातले की तुमी जितले आमदार आसा ते सगळे जाण मायग्रंट सपोर्टर आसात. तुमकां फक्त भायल्या लोकांचो मोग आसा आनी गोंयकारांचे तुमकां कांयच पडलेलें ना म्हणून प्रूव्ह जातले. सो सगळी लेटरां फाल्यां सीएमाच्या ऑफिसान पावतली. सो सीएम तूं कॉल घे. तुका गोंयकारांचो मोग आसा काय मायग्रंटांचो? एवरी टायम तुम्ही मायग्रंटांचो मोग प्रूव्ह केल्लो आसा, पूण फाल्यांचो एकूच लास्ट डे आसा तुमकां असेंब्लीन, ह्या गव्हर्नमेंटाची लास्ट असेंब्ली सेशन. सो ह्या लास्ट असेंब्लीन कितें ते तुमी प्रूव्ह करपाचें. नाजाल्यार ही क्रांती वाडत आसा, ही वाडत रावतली आनी तुमकां घरा बसोवपाचें काम हे सगळे जे लोक सिग्नेचर मारला पळय ते सगळे लोक करतले. देव बरें. म्हणून तुम्ही लास्ट 2 वर्सां जाली कोगो बी हाडा म्हणटा. 2 वर्सां तुम्ही 500 काडले. तुमकां दिसना आनीक 6 महिने 500 काडचे म्हणून? कित्याक तुमचे सरकार फुडले हे दिवन कितें फायदो ना? हे दिवन इतल्याक लागून हे आमी सिग्नेचर इतल्याक लागून घेतल्या की प्रत्येक गोंयकाराकूय एक सेन्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी येवपाक जाय की हे बील स्वताचें म्हणून.
हे आम्ही सिग्नेचर घेतल्याचे रिझन इतलेच की गोंयकारांक दिसपाक जाय की आयज तेणी मारलेले सिग्नेचरी काढून लेटर काढून सीएमान डस्टबिनान मारला ते लेटर कोण पासून ना हो राग गोंयकाराच्या काळजात उत्पन्न जावपाक जाय तयार जावपाक जाय लोकांक ह्या बिलाची रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बिलॉंगिंग येवपाक जाय तेका लागून सिग्नेचर घेतला आनी तेका लागून आमी दिता की फायनली एक प्रूफूय जावपाक जाय की इतली लेटरां सिग्नेचर येवन इतलो डिमांड येवन पासून हे बिल पास करूंक ना म्हणून ह्या सरकाराक फाल्यां लोकांक क्वेश्चन करपाक मेळटलो की हांवें सायन फाल्यां जर आतां कोरगांव गेले ना जाल्यार बिचोले गेले जाल्यार लोकांक विचारपाक मेळटले हांवें सायन केल्ल्या लेटराचें बिल तुवें कित्याक पास करूंक ना त्यांच्या आमदाराक क्वेश्चन करपाक मेळटलो तेकाच लागून हे आसा आमी पेशन्स भरपूर काडलेलो आसा आनी आमकां खबर आसा की हे जे 40 आमदार आहा मायग्रंट सपोर्टर हे भायल्या लोकांक जे सपोर्ट करतात तेंची इल्लीगल वोट बँक करतात गोंयांत रेप घडयतात गोंयांत चोरयो घडयतात गोंयांत इल्लीगल धंदे घडयतात ते गोंयकारांक केन्नाच सपोर्ट करचे ना म्हणून पूण तरी एक लास्ट चान्स दिवया तांकां आणि लास्ट चान्स फक्त कित्याक एक प्रूव जावपाक की हे एंटी गोवा सरकार आसा आनी एंटी गोवा सगळे आमदार सगळे पॉलिटिकल पार्टीज एंटी गोवा आयज काम करता म्हणून नाव आसा ना हेचेर सगळ्यांचे फक्त सिग्नेचर्स आसा आमी नाव इतल्याक लागून बरोवंक ना फाल्यां तेंचे नाव नंबर बरयले जाल्यार हो सरकार ह्या लेवलाचो आसा की प्रत्येक जाणांक पर्सनली वचून तांकां टॉर्चर करतलो तेंचेर कंप्लेंट फायल करतलो तांकां हॅरेस करतलो आनी आमकां ते मात सुद्दां करून दिवपाचे नासले आमकां लोकांक सेफ दवरपाक जाय पूण आमी तुमकां एक सांगता की हांगा जे सिग्नेचर मारला ईच अँड एवरी सिग्नेचर इज थ्रू ईच अँड एवरी सिग्नेचर आमच्या भुरग्यांनी घराघरान वचून कलेक्ट केल्ली आसा असली आमच्या कडेन पॅम्पलेट्स आनी कमीत कमी 20,000 पडलेली आसा ती आमकां आमी घेवपाक मेळूंक ना कित्याक कोविड टायमाचेर आमची डोर टू डोर कॅम्पेन बंद जाली आमकां जाय जाल्यार कितले सिग्नेचर मारून आमी उबे करपाक शकताले सो आता ऑलरेडी आमी 20,000 ऑलमोस्ट 20,000 ही सिग्नेचर आसताले जे ऑलरेडी कलेक्ट केला डिफरंट कॉन्स्टिट्युएन्सीन कित्याक आमचे डोर टू डोर फक्त 15 दीस चलले सो 15 दिसांत इतले सिग्नेचर कलेक्ट जाला सो हे सिग्नेचरी लोकांक एक आपल्या कडल्यान सीएमाक कितें तरी गेले म्हणून हे सिग्नेचर कुरियर करता तुमी ना कुरियर ना आमी व्हरोन तांकां फाल्यां व्हरोन तेजे असेंब्लीन व्हरोन आमी दितले पर्सनली दितले मनोज आता ऑलमोस्ट 6 म्हयने उरले इलेक्शनाक आनी सगळे पार्टीचे चडशे आपले कॅन्डिडेट डिक्लेअर केल्या तुम्ही केन्ना जाता डिक्लेअर कॅन्डिडेट आमची एकदा पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर जाली फायनल जाली आमच्या कडेन रजिस्ट्रेशन पडले की रोखडेच आमी डिसायड करतले आमचे ऑलरेडी ऑलमोस्ट 25 ते 27 प्लेसींचेर आमचे कॅन्डिडेट फायनल जावन आमी तांकां कामाक लायिल्ले आसा म्हटल्यार ऑलमोस्ट शॉर्टलिस्ट जावन ऑलमोस्ट फायनल स्टेजीर आसा सो तेंचो ऑगस्ट एंड म्हटल्यार आमच्या कडेन फूल रिपोर्ट येतलो आनी रिपोर्ट येयल्या उपरांत आमचे तेंचे फायनलायझेशन जातले भुरग्यां वांगडा बसून पूण 27 जाग्यांचेर आमी भुरग्यांक कामाक लायिल्ले आसा फक्त 13 प्लेसीस उरला ते बाय ऑगस्ट एंड म्हटल्यार ते फायनल जातले आमचे पार्टी रजिस्ट्रेशनाचे आतां आयजूच आमची एक डॉक्युमेंट आमकां एक क्लियरन्स करपाचो आसलो तो फायनल स्टेजीर पावला म्हणजे लास्ट 2 स्टेजी आहा पळय तेच सो फाल्यां आमी ते क्लियर करतले सो ऑलमोस्ट म्हाका दिसता ऑगस्ट एंड म्हटल्यार जावपाक जाय 4थी पयली जातले चवथी पयली पार्टी डिक्लेअर करतले पार्टी रजिस्टर जर जाली आमची 4थी पयली जर जाली जाल्यार 4थी पयली थोडे फर्स्ट लिस्ट ऑफ कॅन्डिडेट आउट जातली तेच्या उपरांत मागीर कंटिन्युअस रोखडे जायत रावतले आमी चड वेळ रावचे ना कित्याक आमकांय भुरग्यांक काम करपाक टायम दिवपाक जाय आनी आमी शुअर आसा की आमी 40 कॅन्डिडेट कॉन्टेस्ट करतले आनी स्वताच्या जिवाचेर करतले सो आमकां कोणा वांगडा युती ना जाल्यार हें करपाची आमकां गरज ना आनी कोणा कडेन भीक मागपाची गरज ना जे एमजीपी आपा कडेन भीक मागता आप आमच्या कडेन भीक मागता आनी कोणा कडेन भीक मागता काँग्रेस गोवा फॉरवर्डा कडेन तेंचे जे भीक मागपाचें जे राजकारण चल्लां जे गोंयची दलाली करपाची गोंयचे जमनीची दलाली करपाची जे राजकारण चल्लां कॉम्प्रोमायजाचें राजकारण चल्लां पळय तें राजकारण आमी करपाचें ना तुमचे पयलीं जे पार्टीचें काम दिसतालें पयलीं आतां कमीशें दिसना तुमकां कमी जाता ना कमी म्हटल्यार कशें जालां कोविड टायमाचेर आतां पळय तुमी कोविड टायमाचेर आमचें काम पयलें आमी लेट सेल सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सी लेट सेल गोवान काम करताले आतां फ्लडाचे हितून काम करता पूण जशें आतां टायम वयतलो जशें कोविड कमी जातले तशें आमचे आतां कशें आमचे डोर टू डोर बंद आसा पूण आमचे बारीक जे हाऊस मिटिंग्स आसा बारीक गांवांत वाड्याचे धाकटे मिटिंग्स आहा पळय ते चालू आसा कित्याक मेगा मिटिंग्स आमकां घेवंक मेळना आनी कोविडाक लागून आमी ते फाटी सरता घेवपाक पूण जसो टायम येतलो तो कित्याक आमचे जे अवेकनिंग आसा आनी आमचे जे अवेरनस आसा ते ग्राउंड लेवला वयल्यान सुरू जाता फक्त व्हडले मिटिंग्स घेतले व्हडले प्रेस कॉन्फरन्सां घेतली आपा भशेन म्हणून इट डजंट मीन की तेंचें काम चल्लां फक्त प्रेस कॉन्फरन्सान इलेक्शनां अजून मेरेन कोण जिखोवंक ना सो जे ग्राउंड लेवलाचेर जे काम करता लोकां वांगडा जे कनेक्ट करपाचें काम चल्लां गांवांत वाड्यार इश्यू घेवपाचे लोकांक लेटरां करून दिवपाची आतां तुमी जर पळयत जाल्यार 70 तुमी फक्त विचारा की आमचे डेली कमीत कमी 50 ते 70 भुरगे गांवांत आसता ते 70 आसूं ते दारबांदोडा आसूं ते उजगांव आसूं
अख्ख्या गोंयच्यान भुरगे वयता लोकांक हेल्प करतात. एक टीम, एक बार्देची टीम वयता, केन्ना मोर्मुगांवची टीम, बिचोलची टीम वयता, पेडण्याची टीम वयता, अशें करून ते आयज लोकांक हेल्प करतात. सो अशें काम चलोवंक ना. पूण जशें इलेक्शन येतले तशें मोमेंटम ग्रो जातलो, तशें मिटिंग्स जातले, जशें आमचे पोगो रॅलीन आख्खे गोंय हाडलेले, आमदारांक हाडलेले, 40 सरकाराक हाडलेले, ते सगळे कॉर्नर मिटिंग्स, ते पोगो रॅलीज परते चालू जातले आनी तेन्ना परते रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो जो आवाज आसा पळय तो परतो सगळ्यांक आयकपाक येतलो. तू म्हणटा की तुमचें काम ग्राउंड लेवलचें आसा, आप फक्त प्रेस कॉन्फरन्स घेता. आनी हें म्हणटा की आप तुमचे कडेन तुमचे कडेन घेतले अशें कित्याक? हय, आमच्या कडेन भरपूरदा आपण आमच्या कडेन डिमांड केलो की आमी कोलॅबरेट करया म्हणून, आनी अजून मेरेन चालू आसा तेंचे प्रयत्न. पूण आमी तेंकां क्लियर कट सांगला, आमी क्लियर कट तेंकां मेसेज दिल्या की तुमी जर खरेंच बीजेपीक गोंयच्या राजकारणांतल्यान भायर दवरपाक सोदता आनी जर तुमी खरेंच एंटी बीजेपी जाल्यार तुमी गोंयांत कंटेस्ट करचे ना, कित्याक तुमी हांगा वोट स्प्लीट करतले, कित्याक तुमच्या कडेन व्हॉलंटियर लेवल जी बेज आसा पळय ती काय ना. आयज तुमी सगळे जे घेता पळय ते भाड्याचे, तुमचे रिक्षा भाड्याचे, ते पोटल्यो वाडटात ते मनीस भाड्याचे, ते पोटल्यो दिल्लीच्या लोकांचे पयशांचे पोटल्यो हांगा हाडून वाडटात. सो सगळे तुमचे जे भाड्याचे राजकारण जे चलता पळय ते भाड्याचे राजकारण, तुमचे लिडर्स पासून तुमी दिल्लीच्यान भाड्याच्यान हाडून हांगा तुमी डिबेट करतात, तेंचे पोस्टर लायता. सो हे भाड्याचे राजकारण रेव्होल्युशनरी गोवन्साक गरज ना. आनी आमी आमच्या स्वताच्या बळाचेर, गोंयकारांच्या बळाचेर आमी हे राजकारण करतले आनी आमचे गोंय आसा पळय ते रिवील करतले. म्हणून लास्ट 6 महिने उरले इलेक्शनाक आनी पार्टी तुमची रजिस्टर जातली कशी दिसता? हय, जावपाकूच जाय, कित्याक जो प्रोसेस चालू आसा पळय तो बऱ्या रितीन चालू आसा. अशें ना की कितें खंय अडकून धरला. जर जाली ना जाल्यार तुमी कितें करतले? जाली ना जाल्यार आमचो दुसरो मास्टर प्लॅन रेडी आसा. सो तो आतां हांव अनवेल करिना, पूण आमी कॉन्फिडन्स आसा की रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी रजिस्टर्ड जातली, आमकां जाय तो सिम्बॉल मेळटलो आनी आमी आमच्याच पार्टीचेर हे इलेक्शन आहा ते कंटेस्ट करतले.